नामनेचो कोंकणी अँकर ज्येष्ठ कलाकार आणि शिक्षक रवींद्र नाईक पिरायेच्या 57व्या वर्सा अंतरलो। संस्कृतीक वावर आशिल्ल्या हाडाच्या कलाकाराक गोंयकारांनी ओपली आर्गा। कॅसिनो जाल्यात मंत्री आणि सत्ताधारी आमदारां खातीर एटीएम। कॅसिनो लॉबी सरकाराक करता फंडिंग, मुख्यमंत्र्याकूय मेळटा वांटो, काँग्रेसीन केला सणसणीत आरोप। गोंयांत अर्ध्या परस चड वाठारांनी चलता लायटीचो आपालिपा। कर्नाटकच्यान जावपी लायटीची पुरवण जाल्या बंद, पोळणी उपकरणां जाल्यात तकले वयले वजें, निलेश काब्रालाचें म्हणणें। मुरगांव पालिकेत भाजपाक हरयलो। वास्कोचो आमदार कार्लोस आल्मेदाच्या गटान मंत्री मिलिंद नायकाच्या गटांतल्या नगराध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्षाक मारलो भायर। येवकार, हांव उर्वशी नायक। आतां पळोवया खबरो विस्तारान। शिस्तीचो शिक्षक, नाटकाचो पिसो, गोवा 365च्या कोंकणी खबरांपत्राचो खामो, बापायन पुताक समजावचो तशा म्होव्या उतरांनी बातम्यो सांगत दर एका घरातल्या फामिलीच्या काळजात वेगळी सुवात करपी फामाद न्यूज अँकर रवींद्र नायकान बुधवारा संवसाराचे माचये वयल्यान एक्झिट घेतली। मूळचो सावयवेरेचो रवींद्र नायक कामा निमतान घरकान आनी चलये सयत फोंड्या रावतालो। शिक्षक आसलो तरी नाटकांचे पिशे। कलाचेतना वळवयचो तो संस्थापक वांगडी। हंस, वरदांबिका, अथश्री, सिद्धीनंदन थिएटर्स, विमलानंद, रुद्रेश्वर, कलाचेतना अशा साबार संस्था वांगडा काम केलें। ह्या संस्थांच्या नाटकांतल्यान तो दरेका घरात पावलो, दरेका काळजात घर करून रावलो। उत्सवातल्या नाटकांनी तोंडाक रंग लायतालोच, कला अकादमीच्या नाट्य सर्तींनी तितलेच उमेदीन वांटेकार जातालो। पणजी दूरदर्शनच्या आयज तिठ्यार हे कार्यावळीत ताणें उबें केल्लें सरपंचाचें सवंग मजेशीर आशिल्लें। तुझे मरे काम हांव करता म्हणजे करता, हांव आसतना कित्याक भिता? कालूच मरे आमच्यो त्यो टॉयलेटाच्यो फायली घेवन हांव पलाशीन गेल्लो, थंयच म्हाका मंत्री मेळ्ळो। ताच्या कानार घातलाच गेलें हांवें। ताणें सांगलां कितें की ह्या म्हयन्या भितर सुमार 3000 सरकारी नोकऱ्यो येवपाच्यो आसा। हय, प्रत्येक पंचायतीक मरे निदान 10 तरी पोस्ट गावतले। म्हाज्या कोट्यांतल्यान तुजें पयलीं काम बीकॉम मरे, तुजें काम करीना जाल्यार कशें जातलें? सरस्वतीचो पुत्र तूं आमगेलो, तुजें काम पयलीं करता। ताचें पार्थीव आदी फोंडेच्या घरांत व्हेलें। थंय लोकांनी दर्शन घेतले उपरांत ताच्या मुळाव्या घरा सावयवेरें हाडलें। त्या वेळार वेगवेगळ्या मळावेल्या मानेस्तांनी रवींद्र नायकाक आर्गां ओपली। एक अतिशय गुणी कलाकार, सावयवेरेंचे भुमिकाचे जायते कलाकार जाले, तातूंतलो एक तो, आनी ते परंपरेत आमी तो वाडटालो। पूण अचानक ताची एक्झिट जाली। दिसता आज इथे ओशाला मृत्यू या नाटकाचो काल राती म्हजे बरोबर 10:30 आमी तालीम घेतिल्ली आसा आनी अवघे फक्त 1 वरा भितर असो तरेचो एक मेसेज आयलो की रवींद्र भाई ह्या संवसारांतल्यान अंतरलो। मात सिग्नल सुद्दां ताणें दिवूं नाशिल्लें आमकां अशें आसा म्हणून। पूण तरी आसतना एक उत्कृश्ट एक नाट्य कलाकार, दिग्दर्शक, त्याच बरोबर एक निवेदक, जाका सगळी कलेच्या क्षेत्राची जाण आशिल्ली, तेजे विचार जे आशिल्ले ते विचार एकदम त्या टोकाच्या पली कडेन आशिल्ले। रवींद्र नायक जो आशिल्लो तेका आमी केन्नाय सदांच न्यूज बीन आयकताले आनी न्यूज इतलो सांगपाचें हें तेगे पद्दत आनी एक बरे तरेन आमकां समजतालो, सगळ्या लोकांक समजतालो। पूण असो एक कलाकार, एक असो पत्रकार आमच्यानी गेलो आनी तेजें हें दुख्ख जें आसा तेजी कुटुंबाक सहन करपाक देवान ताकद दिवची। रवींद्र नायकाच्या रुपान गोंय एका बऱ्या कलाकाराक मुखल्या। मराठी तशेंच कोंकणी संगीत सगळ्या रंगभुंयेचेर जाणें नांव कमयलें। आपल्या भारदस्त आवाजान जाणें एक 2-3 दशकां गाजयली जाल्यार खास करून आमकां दुख्ख जाता की कला चेतना संस्था जी फाटल्या 20 वर्सांक उबी जाल्या ती खरें म्हटल्यार ताज्या सारक्या कलाकाराच्या हिकमतीचेर उबी जाल्ली आनी आयज ताज्या कृपेन आनी ताज्या आशिर्वादान ही चलता न भरून येवपा सारकी पोकळी। वायट इतलेंच दिसता की कलाकाराक आपणान जें कितें चिंतलेलें आसता, जें स्वप्न चिंतिल्लें आसता तें पुराय जावचें कशें दिसता। एक नाटक जें करपाचें आशिल्लें आतां सर्गेस्त विष्णू वाघाच्या म्हणजे तांचो महोत्सव जो दवरिल्लो राजू कला मंदिरान, त्या महोत्सवात ते नाटक करपाचें आशिल्लें। 2 दिसाचें नाटक आशिल्लें आनी तांणी लायफाचीच एक्झिट घेतल्या। इथे ओशाळला मृत्यू हे ताचें निमणें नाटक। ताचे बरोबर कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे ह्या नाटकात काम करतालो। रवींद्र औरंगजेब जाल्यार गोविंद संभाजी,
ह्या नाटकाचो आयतारा फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरात प्रयोग जावपाचो आशिल्लो, पूण बुधवारा राती कडेन नाटकाची तालीम सोंपोवन घरा वतना रविंद्राक अस्कीत काळजाचो आताक आयलो आनी थंयच ताणें सासणाची एक्झिट घेतली. फकत 57 वर्सांची पिरायेर ताची शिक्षकी नदर आनी शिस्त तो वावुरतले दर एका मळार दिश्टी पडटाली. मागीर तें नाटक आसूं वा एंकरींग, गोवा 365 कोंकणी बुलेटीन सुरू करपाक ताणेंच फुडाकार घेतिल्लो. गोवा 365 रविंद्र नायकाक आर्गां भेटयली. त्या वेळार पुराय स्टाफाच्या दोळ्यांत दुकां दाटिल्लीं. सोमारा गोवा 365 खातीर ताणें केल्लें एंकरींग हें ताचें निमणें एंकरींग. नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा 365 कोंकणी खबरापत्र आणि हांव रवींद्र नायक. आतां खबरो विस्तारान पळोवया. मांडवीतले कॅसिनो हे सरकार आणि तांच्या आमदारांचे एटीएम जावन रावल्यात. काँग्रेस म्हणटा कॅसिनो हे गोयच्या पर्यटनाचो भाग आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान म्हणिल्ले. मुख्यमंत्री आणि ताचे मंत्रिमंडळाचे कॅसिनो कडेन कितले घट संबंध आसात ते मुख्यमंत्र्यांच्या उतरांतल्यान स्पष्ट जाता अशें गोंय प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकार म्हणटा. मांडवीतले कॅसिनो मांडवी भायर वतले हो प्रस्न हालीं सदांच चर्चेत आयिल्लो आसता. विरोधी पक्ष कॅसिनोच्या फाटल्यान लागल्यात, पूण सरकार ते थंयसावन काडपाचे मनस्थितीत आसा हय. गोंयचें पर्यटन ह्या कॅसिनोंचेर निंबून आशिल्ल्यान ते थंयच्यान भायर काडप शक्य ना अशें निकतेंच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान म्हटलां. भाजपा सरकाराचे मांडवींतल्यान कॅसिनो कडेन घट संबंध आसात. हे कॅसिनो म्हटल्यार सरकाराचे एटीएम अशें बेरेस्तारा काँग्रेसीन म्हटलें. गिरीश कितें म्हणटात ते पळयात. आयज मुख्यमंत्री स्टेटमेंट करता की आमी कॅजिनो केन्नाच विरोध केलो ना म्हणून. आमी कॅजिनो केन्नाच ओपोज करना आनी कॅजिनो ही आयज आमची गोंयची गरज. पूण जेन्ना इलेक्शन टायम येता तेन्ना तुमी 2012 इलेक्शनाचो तुमी मुद्दोच केल्लो की आमकां निवडून हाडाक आमी कॅजिनो भायर मारतले म्हणून. आनी कॅजिनोन फक्त कंप्लीट गव्हर्मेंटाचेर घेवना, प्रत्येक आमदारांक एटीएम कार्ड दिल्लें आसा कॅजिनोचें. आनी म्हाका दिसता आयज मुख्यमंत्र्या कडेन सुद्दां सेटींग तेंगेलें जाल्लें आसा. हें कालचे मुख्यमंत्र्याच्या स्टेटमेंटाचेर कळटा की आमचो चीफ मिनिस्टर इज मॅनेज्ड बाय दीस कॅजिनो लॉबी. दुसरे वटेन भाजप अध्यक्ष विनय तेंडुलकराचें म्हणणें न्हयकारताना गिरीशान म्हटलां, तेंडुलकर म्हणटा तशें आमचे खंयचेच आमदार भाजपाच्या संपर्कांत वा भाजपात वचपाचे तयारीत नात. भाजपा फकत वावड्यो पातळायता अशें गिरीश म्हणटा. पळयात. आमदारांक फोडपाचे प्रयत्न पयशांच्या मार्फत तेणी सुरू केले नंतर आनी ती आमी ओपन केली नंतर म्हाका दिसता BJP कंप्लिटली एक्सपोज जाली. फक्त गोंयच्याच न्ही तर नॅशनल पातळीचेर सुद्दां, कारण हो तेंगे फक्त गोंयचोच एजेंडा नाशिल्लो की नॅशनल एजेंडा आशिल्लो. आनी गेले 5 वर्सां ते प्रयत्न करतात काँग्रेस मुक्त भारत करपाचे. आनी विनय तेंडुलकराचेर तर लोकांचो आनी तांच्या कार्यकर्त्यांचो सुद्दां विश्वास ना. कारण गेले त्या फावटी जेन्ना 2 आमदार काँग्रेसचे तेणी फोडले तेन्ना दोनूय कडले कार्यकर्त्यांक विचारतात येता आमदार येतले काय म्हणून, तो तांकां सांगता ना आमदार आमचे BJPचे काँग्रेसचे आमदार BJPन कसोच येवपाना. तांकां विचारलें स्पेसिफिकली की सुभाष शिरोडकर आनी सोपटे येता काय म्हणून तांचे कार्यकर्ते. ह्या कार्यकर्त्यांक त्यांच्या लिडर मेन जो आसा पार्सेकर सारके एक्स चीफ मिनिस्टर हांचे कडेन सुद्दां फटींग म्हणा, म्हणजे कार्यकर्त्यां कडेन सुद्दां फटींग म्हणा. 2 आमदार आमचे कडेन येवपाचे आसात. तेजे नंतर म्हणपाक लागलो 4 आमदार आमचे संपर्कान आसा. आनी जेन्ना आमी तेंगेली पॅकेज लोकां मुखार हाडली तेजे नंतर तो स्टेटमेंट करता की खंयचोच आमदार आमकां टच ना म्हणून, आमी खंयच्याच आमदाराच्या संपर्कान ना म्हणून. म्हणजे हातूंतल्यान विनय तेंडुलकर हो सकाळचे एक उलयता आनी सांजचे दुसरे उलयता. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. लायटीच्या प्रस्नावयल्यान गोंयांत बोवाळ पडला. गोंयच्या कांय गांवांनी तर लायटीचो आपालिपात चालूच आसा. लायट ना म्हूण पयलींच बेजार आशिल्लो वीज मंत्री निलेश काब्राल वादळी वाऱ्या बरोबर हजेरी लायिल्ल्या पावसाक लागून आनिकूय बेजारला. विजेची उपकरणां बदलूंक नाशिल्ल्यान हो बोवाळ जाला अशें मंत्री म्हणटा. कर्नाटका सावन हाडिल्ली लायट फाटल्या कांय दिसां सावन सेगीत वता, ताका लागून ह्या प्रस्नात आनिकूय भर पडल्या.
विजेची उपकरणां बदलपा वेळार लोकांनी सहकार्य करचें मंत्री निलेश काब्रालान आवाहन केलां. खास करून टॉवर्स आनी ट्रान्सफॉर्मर घालतना फुडल्या वर्सा लोकांक हे प्रश्नांक तोंड दिवचें पडपाना अशें आश्वासनय तांणी ह्या वेळार दिलें. पळयात तो कितें म्हणटा तो. एक सायडीन लोक डिमांड करता गोवोरमेंटा कडेन की 24 वरां लायट दिवची, एक सायडीन 5 पैसे 10 पैसे वाडोवपाकूय किरकीर करता. पूण लास्टाक गोवोरमेंट म्हणल्यार कोण, हांव म्हणल्यार कोण, हांवूय लोकूच न्ही. आनी आमी सगळ्यांनी मेळोन जर आमचें फ्युचर चिंतलें आनी खंय तरी गोवोरमेंटाक सपोर्ट केलो की गोवोरमेंट खंयच्या तरी लोकांच्या पयशांनी हें सगळें करूं शकता, तेन्ना लोकांनी हें समजून घेवचें. जाल्यार हे इन्फ्रास्ट्रक्चर जर आमकां वाडोवपाक जाय आनी 24 वरां तुमकां दिवपाक जाय, 2 गोश्टी जाय. एक, लोकांचो सपोर्ट टू पोल्स एंड टावर्स. आय कॅन एश्युअर यू की फुडल्या पावसाक खुबशे 99% आमचे इश्यू सॉल्व जावपाचो हो आमी शकता, हो प्लॅन आमी करता. गोंयांत खास करून दक्षिण गोंयांत परत परत लायट कित्याक वता हे विशीं निलेश काब्रालान म्हायती दिली. आत्तां हे जो हांव हांगा बसला, कर्नाटका आमकां सप्लाय ना. आमचे गोंयांत कर्नाटका सप्लाय लास्ट केन्ना गेली, ऑलमोस्ट 18 hours देर इज नो कर्नाटका सप्लाय. 9:28 गेल्ली, म्हणजे इट इज सो मेनी. हांव तुका रिपोर्ट दितलो सगळ्यांक वाचपाक, तुमी घालपाचें. टुडे एज आय एम सिटींग वी डोंट हॅव कर्नाटका सप्लाय फॉर सावथ गोवा. वी आर डिपेंडींग ऑन फोंडा सप्लाय. ती देखून आतां 220 kVA लायन तुटलेली आसा, ते लायनीर आसा. सो सावथ गोवा अजुनूय मेजर प्रॉब्लम आसा. वी आर ट्रायंग टू बॅलन्स एंड सी हाव टू गिव सप्लाय. पूण 65 किलोमिटर चलोवन ती डिटेक्ट करूंक पडटा फॉल्ट, आनी मागीर एक फॉल्ट करता दुसरो आसता, तिसरो आसता. सो इट टेक्स टायम. हें प्रॅक्टिकल. आनी म्हाका दिसता सदांच जेन्ना आमी म्हणटा, लोक म्हाका विचारता तुमी मेंटेनन्स करता, आनी कसले मेंटेनन्स करता? आमी मेंटेनन्स करता प्रिवेंटीव. प्रिवेंटीव म्हणल्यार कितें, म्हणजे वायरी कडेन लागता ते खांदे मारता, आमी झाडां उमटोवन उडयना. आनी आतां ही जी आतां डॅमेज जाल्या ही सगळी झाडां उमटोवन पडून वायरी तुटलेली आसा. हे वादळान आमचे येदो असो देखून खांदो पडलो जाल्यार आमची लायनी ट्रीप जाता. येदो असो बडी देखून पडले जाल्यार म्हणजे खंय कनेक्ट जाले जाल्यार लायनी ट्रीप जाता. म्हणजे हितून डिपार्टमेंटाक ती खंय ट्रीप जाल्या, कित्याक वादळ येतरी वारे पडटरी खांदे ब्रांचीस पडत आसता. आमी जर निवड केला इज अ प्रिवेंटीव मेन्शन, की दिसता ते, पूण कशें पडटले ते पयले मारूंक शकना आमी. सो ह्यो गोश्टी लोकांनी समजून घेवपाक जाय. पूण लेट अस एक्सेप्ट दॅट अल्टिमेटली जे काम करता ते ह्युमन बींग. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. घेऊया एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फुडली विधानसभा वेंचणूक एकठांय लडोवपाच्या मोगोवच्या बेताक काँग्रेसीन येवकार दिलो. युती सरकारांतल्यान तांकां भायर मारले उपरांत मोगोवपाचो आदलो वांगडी पक्ष काँग्रेसी वांगडा हात मेळवणी करपाच्या विचारांत आसा. काँग्रेस आनी मगोन येता ते विधानसभा वेंचणुकेंत युती केल्यार तांकां 26 जाग्यार जैत मेळूं येता अशें मोगोवपाचो फुडारी आनी आमदार सुदीन ढवळीकरान म्हणिल्ले. बाबू आजगांवकार आनी दीपक पावसकाराच्या भाजपा प्रवेशा उपरांत भाजपान सुदीन ढवळीकराचें मंत्रीपद काडून घेतिल्लें. भाजपा आदी दिगंबर कामतीच्याय काँग्रेस सरकाराक मोगोवपान तेंको दिल्लो. आतां काँग्रेसीक परतून तेंको दिवपाच्या सुदीनाच्या निर्णयाक काँग्रेसीचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान येवकार दिलो. Yes, we welcome that statement. Definitely our party will take a decision once we discuss that in our internal. But it is a welcoming statement. हे आमी तांकां खूब पयलीं सांगताले, पूण तेन्ना तांकां कळनाशिल्लें. आतां तें कळ्ळें म्हणून आमकां आनंद जाता आनी खूब लोकांकूय कळटलें तें. आमची पार्टी प्रपोजल डिस्कस करतले आनी तेजे नंतर आमी निर्णयाक येतले. Proposal they have already spoken to me. Presently they are opposition. Views also in front of you. Presently he is with the opposition. Okay. आता आमच्याकडे आहा, so we can consider it. They will make with us. आमचे opposition. Right now he is in. See, obviously, खूप travel जाणार 2 वर्सां. By that time many things will come. So obviously time will come. 2 वर्सां पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. जीएमसीतल्या जेवणाचे फोटो मारून ते सोशल मीडियार व्हायरल करून जीएमसीचे नाव पेड्ड्यार करपाचे दीस आता फाटी पडले. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन म्हळां, कित्याक तर जीएमसीच्या जेवणाचे कंत्राट सरकारान सोडेक्सो कंपनीक दिला. जीएमसीतले दोतोर आनी दुयेंतींक आता पुष्टीक जेवण मेळटले अशें राणेन म्हळां. पळयात पुराय बातमी. जीएमसीत उपचार घेवपाक येवपी दुयेंती आनी तांचे सोयरे जीएमसीतल्या जेवणा विशीं कागाळी करताले. तशेंच जेवणाचे फोटो काडून ते सोशल मिडियाचेर व्हायरल करताले.
स्ट्रेचरा वयल्यान जेवण हाडून ते दुयेंतींक दिवपाचो फोटो तर बरोच व्हायरल जाल्लो. पोरू वर्सा अन्न आनी वखदां प्रशासनान जीएमसीच्या कॅन्टीनात धाड घालून ते बंद केल्ले. To the pictures of the past, go to the kitchen pictures of the past. I don't have kitchen pictures today. I have kitchen pictures when I was health minister earlier also. Condition was pathetic, and eating from that kitchen was again a problem. Also, second thing is why people used to get food from out, because they were not happy with the food that was served in Goa Medical College. As a result of which, when I became minister this time, I thought that it is very important for us to see that we give quality food much better than the private sector gives, because nutrition is directly correlated to the recovery of the patient. Every patient, as per there is an expert team of dietitians which have been recruited. There will be separate staff that has been recruited. They will be coming and serving the patient individually. After the food, they will be taking away the trays. The breakfast, what is to be given to the patient individually, based on his condition, he will be given the breakfast, lunch and dinner or tea or whatever that is to be taken care of. That the rates are already finalized as far as the hostel and other things are concerned, because we have already included in the fee structure. So they will be given a specific diet. They can then shuffle around with the diet that we have already talked to Sodexo. We have gone through that age where we've seen terrible condition of canteens. Our doctors didn't have a decent place to go and eat food. So we are going to ensure that all these air-conditioned canteens and other things, they will provide that quality food to the doctors. So doctors also have a place to go and visit. OPD canteen also is under renovation. So we said all that will be completed. बांबोळेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. वास्कोत भाजपान भाजपाकूच हरयलो. शार उदरगत मंत्री मिलिंद नायकाच्या पॅनलातलो नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्ष आड बिरेस्तारा अविश्वास थाराव पास जालो. वास्कोचो आमदार कार्लोस आल्मेदाच्या पॅनलान हो अविश्वास थाराव दाखल केल्लो. 25 जाणांचे हे पालिकेत 13 जाणांनी अविश्वास थारावचे वटेन जाल्यार 11 जाणांनी विरोधात मतदान केले. जाल्यार एक नगराध्यक्ष मतदाना वेळार गैरहजर रावलो. मे महिन्याचे 14 तारखेर ह्या दोगांचेर दाखयल्लो अविश्वास तांत्रीक कारणाक लागून भायर मारिल्लो. पालिका संचालकान हो थाराव बेकायदेशीर थारायल्लो. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार मिलिंद नायका कडेनच त्या वेळार हे खाते आशिल्ले, पूण कार्लोस आल्मेदाच्या पंगडान परतून एक फावट अविश्वास थाराव दाखल केल्लो. दीपक नायकाच्या फुडारपणाखाला विरोधी गटान 3 जूनाक नगराध्यक्ष क्रितेश गांवकार आणि उपनगराध्यक्ष शशिकांत परबाचेर अविश्वास थाराव दाखल केल्लो. मडगांव पालिकेचो मुख्याधिकारी सिद्धिविनायक नायक निर्वाचन अधिकारी म्हणून हाजर आशिल्लो. आमी अंडर रूल 33 च्या अंतर्गत आमी वोटींग घेतलें. ताजें शो ऑफ हँड्स म्हणल्यार हात उंच काडून दाखोवपाचे. त्या वेळाचेर इन फेवर ऑफ मोशन बोथ फॉर चेअरपर्सन आनी वायस चेअरपर्सन सेपरेटली आमी घेतिल्ले, पूण दोनूय वेळाचेर 13 कावन्सिलर्स रेज देर हँड्स इन फेवर ऑफ मोशन, 11 रेज्ड अगेन्स्ट मोशन आनी एक नगरसेवक म्हणजे स्वामी म्हणून ही वॉज एबसेंट फॉर द एंटायर प्रोसिडिंग्स. सो द मोशन वॉज कॅरीड. हांव सांगूंक सोदतां, जी आमी लिस्ट धाडली 25 वॉर्ड कावन्सिलरांची लिस्ट धाडलेली ती तेंच्यांनी परती हाडली आनी आपल्याक जाय तीच लिस्ट करून परती धाडली. ही तेणी धाडून हांव सगळ्या वॉर्डान केलें. म्हाज्या वॉर्डान कित्याक करूंक ना एकूय वॉर्डाचें काम? वॉर्ड नंबर 7 एकूय कित्याक करूंक ना? जाल्यार हांवें जी लिस्ट धाडलेली पयली ती 25 वॉर्डान धाडलेली आसलेली आनी 25 वॉर्डाचें काम आसलेलें. तुमी अजून पळोवंक शकता. दीपक नायक हो 3 वर्सां चेअरपर्सन आसलो. 3 वर्साच्या टेन्युअरान खंयच्या वार्डांनी कितलें काम जालें तें पळयात. आयज तो म्हाजेर एलिगेशन घालता की तांचें काम परतें हाडलें म्हणून. म्हाका आयज नो कॉन्फिडन्स मारलें. हे म्हाका त्रास कांयच ना, हे त्रास पब्लिकान चिंतपाक जाय. मनसून सिजन चालू आसतना ही सगळीं कामां जावपाची वेळार मनसून प्री मनसूनाची जाल्यार हे आमचेर तुका नो कॉन्फिडन्स मारता म्हाजेर. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयांत भोंवपाक आयिल्ल्या भारतीय सैन्याच्या अभियांत्रिकी तुकडींतल्या अधिकाऱ्याक तटरक्षक दलान बुट्टा वाचयलो. काब दी राम दर्यांत एक मनीस बुडिल्ल्याची म्हायती थळाव्या लोकांनी पुलिसांक दिली. म्हायती मेळटकीर पुलिशेन बेगोबेग घडणूक थळार धांव मारली. उपरांत पुलिशेन तटरक्षक दलाक हे विशीं म्हायती दिली. तटरक्षक दलान चेतक हेलिकॉप्टराचे मजतीन ताका वाटायलो. लेफ्टनंट श्रीराम आपल्या इश्टांच्या सांगातान गोंया भोंवपाक आयिल्लो. बिरेस्तारा ते काब दी राम दर्यावेळेर गेल्ले. दर्यादेगीक उबो आसतना तो अचकीत दर्यांत पडलो.
दर्यांतल्यान सुरक्षीत भायर काडल्या उपरांत ताका वास्कोच्या नौदळाच्या जिवंती हॉस्पिटलात भरती केल्लो. ताची प्रकृती थीर आसा. तटरक्षक दलाचो जिल्लो कमांडर उपनिरीक्षक जनरल हिमांशु नौटियालान हे विशीं अधिक माहिती दिली. Today, one of our helicopter in this adverse sea condition has saved life of one person. Every life is very important to us. The person which has been saved, he belongs to army. He's an army officer. And his unit is engineers at Ambala. We received information from the police authorities at around 1330 hours. And within no time, within you can say about 5 minutes, our chopper was in the air, and within 10 minutes the chopper was able to retrieve that person from the sea. जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, हम इमिडिएटली लॉन्च हो गए टू रिकवर द प्रीशियस लाइफ ऑफ वन पर्सन. जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे, हमने देखा कि दैट पर्सन वाज वेविंग हैंड, ही वाज आस्किंग फॉर हेल्प, असिस्टेंस. हमने इमीडिएटली उसको अपने ड्राइवर की सहायता से उसे हेलीकॉप्टर में लिया, बेस में लेके आए और मेडिकल असिस्टेंस फर्स्ट एड देने के बाद उसे जो नियरेस्ट हमारा हॉस्पिटल है उसमें जीवंती में शिफ्ट किया गया. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. चिंचोणेच्या बैडा वाठारांतल्या लोकांनी स्वता फुडाकार घेवन तांच्या वाठारांतली गटारां नितळ केली. गटाराक कोयरान भरिल्ली. पंचायतीक हे विशीं कल्पनाय दिल्ली, पूण पंचायतीन आडनदर केल्ल्यान निमाडे कडेन थळाव्या लोकांनीच ही गटारां नितळ केली. गटारां कोयरान भरिल्ल्यान पावसाचे उदक लोकांच्या घरांनी येताले. आचारसंहितेक लागून गटारां नितळ करपाच्या कामाक कळाव जाल्ल्याचे सरपंचान सांगलें. बैडा वाठारांतली गटारां निवळ करपा विशीं थळाव्या लोकांनी पंचायतीक कल्पना दिल्ली, पूण आचारसंहितेक लागून पंचायतीन ताचे कडेन आडनदर केल्ली. पूण पावसाचें उदक लोकांच्या घरांनी घुसपाक लागिल्ल्यान निमाणे कडेन थळाव्या लोकांनीच फुडाकार घेवन ही गटारां निवळ केली. काल राती आमकां पावस येवन सगळे ड्रेनेज बंद जालें. बंद जातकीर ह्या सायडीन जे घरां आहाय आमचे वाड्या सकल, तेमच्या घरान बी सगळ्यांक उदक गेलां. आनी उदक वचोन तेमी सारकें आयज आमकां वाड्यार वयता आसतना आडायन सांगलां की तुमी आमी पंचायतीन कंप्लेन दिलां की तेमी कंप्लेन दिल्ली पयलीं, मागीर हांवें बीन कंप्लेन दिल्ली, फोटो मारून व्हरून चिंचोणे पंचायतीन दिल्ली. 5 दीस जाले, ज्या फोटो मारून सुद्दां तेमी कांयच एक्शन घेवनात. आतां हेच पावसान आमकां इतले त्रास जाता जाल्यार व्हडल्या पावसान आमकां कितले त्रास जावपाना. आज पंचायतीन बी सगळी पेपर सगळी दिलो हा, म्हळ्यार ती आतां अजून आज सरपंचान गेला पूण तेणे पसून एक्शन घेल ना. तो म्हणटा आनी गायलो हा आनी मुखार जातो म्हणटा, पूण मुखार जाल म्हण लोक कोण मेल मोटी करपाचें हें काम. ती कंप्लेन म्हळ्यार आनी ती ड्रेनेज म्हळ्यार ती ऑलरेडी ड्रेनेज हांवें अंडर ZPAची गायलो आनी ती ऑलरेडी पास जाल्या. आनी हांवें काली फोन केलो ZP ऑफिसांत, सो तेमी सांगिल्ला हे 4-5 दिसां भितर ती आमकां ड्रेनेज बांदून दितो म्हणून. लेट जाल्या फकत कोड ऑफ कंडक्टा लागून लेट जाल्या. आमकां ते कोड ऑफ कंडक्टा लागून आमकां कांय वर्क्स घेवपा मेळनाय. चिंचोणच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.